पुराय गोंयांत शेती तशेंच भाजी लागवडीचे मळार धारबांदोडा तालुक्याक फुडारपण मेळ्ळां। धारबांदोडेचे चडांत चड तरणाटे शेती वेवसायांत तशेंच जायती पिकां काडपाक फुडें सरल्यात। पयलीं 5 एकर जमनीत ऊस लायताले, पूण संजीवनी साखर कारखानो बंद जाले उपरांत ऊसाचें उत्पादन कमी जालां। ताचे उपरांत तवशी, भेंडे, वांयगी, मुळो, तांबडी भाजी, काळंगां तशेंच रोजां पिकोवपाक लागल्या। व्हडा प्रमाणात पिकावळ घेवपा खातीर सरकारान आमकां मजत करची अशी मागणी शेतकरी राजेंद्र देसाय हांणी सांगला। ऊस सोडपाचें म्हणजे आमी अजून ऊस सोडूं ना। जी फॅक्टरी जेन्ना 2019 बंद आसली पळय ती अजून पसून जावंक ना, पूण आमकां सीएमान सांगलें फॅक्टरी चालू जातली। थोडो ऊस केला आनी थोडो मागीर भाजीच्या हितून गेलो, कित्याक ऊस हो आमी करून भायर व्हरोन आमकां तो फायदो ना। तेका लागून आमी थोडोसो ऊस दवरलेलो आनी जेन्ना फॅक्टरी चालू जातली तेन्ना आमी ऊस लायतले। पूण आयज गव्हर्मेंटाचें अशें जाल्लें, सो फॅक्टरी चालू जाता 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 करून आमकां एक आशेर दवरलेले आहा, पण ते सारकें काय खरें म्हणून कळना। आता एक म्हणल्यार युवा पिढी जी आसा तेणी खरें म्हणजे आपली जी जमीन आसा तुम्ही सर्वीस करात नाका म्हणना, पूण एग्रीकल्चर हें मेन। तुम्ही कितले जर मोठे सुद्दां जाले जायत, तुम्ही केदे व्हडले ऑफिसर सुद्दां जाले जायत, तुमची जमीन जी आहा तुमकां कसूची पडटलीच, हें तुमकां हें लक्षांत दवरूंक जाय। तेन्ना आतांच्यान तुमी खरें म्हणजे जमनीक कितें तरी हें करून जमनीचो उपयोग घेया। कसं म्हणटा पळय तेजेर तुमी कितें तरी एक तोडगो काडून सारको वेवस्थीत शेतकऱ्यांक मार्गदर्शन अशें तुमी हें करूंक जाय एक्चुअली। तेन्ना गव्हर्मेंटान हें ठरोवचें की जी हें आसा फार्मरांक जी योजना जाय ती तुमी वेवस्थीत राबयतना कितें करा, बरे फार्मर हे जाणकार फार्मर तांकां आपया आनी तुमचे कोण अधिकारी ऑफिसर आहा तांकां आपया, बसया आनी ती योजना कशी करप ती करा। तुमी कितें करता, तुमचे जे ऑफिसर आसतात तेच बसता आनी तुमी हें करता, मागीर ते आमकां हांगा मार्क बसता। तेका लागून तुमी तांकां आपया, गव्हर्मेंटाक हांव रिक्वेस्ट करता तांकां आपया, जे फार्मर जे गोंयांत कोण आहा बरे तांकां आपयात, तुमी ती योजना राबया आनी मागीर तुमी ती स्कीम काडा।